बांदोडे उणीवेले सिवेज ट्रीटमेंट प्लांटाक विरोध करतल्यांक कोणे तरी फुसलायल्यात. विरोध करतल्यांचे चडशे जाण भायलेच म्हूण मडकयचो आमदार पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदीन ढवळीकाराचो दावो. उणीवेल्या लोकांनी ह्या प्लांटा विशीं विचारूंक आपले कडेन येवचे, तांकां हांव कितें तें सविस्तर सांगतां म्हणूनय सुदीन उलयलो. सुदीन म्हणटा न्हंयाचें राष्ट्रीयकरणूय खंय जावंकूच जाय, तातूंतल्यान फंड मेळटलो. बांदोड्या उंडीवेले सिवेज ट्रीटमेंट प्लांटा आड थंयचे लोकांनी आयतारा बांदोडे ग्रामसभेत आवाज चडयलो. ग्रामसभेत चडूच बोवाळ जाल्ल्यान पुलिसांक मदीं पडून परिस्थिती आटापा हाडची पडली. विरोधी लोकांक कोणे तरी फुसलायला म्हूण थंयचो आमदार सुदीन ढवळीकार सोमारा मिडिया कडेन उलयलो. बरोबर बांदोडेचे पंचायतीचे पंचूय आशिल्ले. ह्या लोकांक कोण तरी शिकयता, शिटकावणी दिता. ह्या लोकां बरोबर आशिल्ले जवळ जवळ 14 वर्सांचे 20 ते 22 भुरगे जांकां मतदान सुद्दां ना, तांचो यूज अशा मोर्चांत करून घेवप हें कितपत योग्य आसा हें तुमी पळोवपाची आवश्यकता आसा. ज्या गांवांतल्यान हे लोक आयले म्हणून सांगताले त्या गांवांत जवळ जवळ 650 मतदान आसा. लोक तर भरपूर आसा, 650 मतदान आसा. 45 सुद्दां लोक जे आयिल्ले ते त्या गांवांतल्यान आशिल्ले. बाकीचे सगळे आशिल्ले ते ल्हान ल्हान भुरगे. हाजे वयल्यान हो निशेध योग्य आसा की ना हाजेर तुमी विचार करपाची आवश्यकता आसा. सबंद बांदोडे गांव ह्या सिवरेज प्रकल्पा फाटल्यान आसा. बांदोडे न्हय तर कवळे गांवूय सिवरेज प्रकल्पा फाटल्यान आसा आनी फोंडेच्या प्रत्येक नागरीक म्युनिसिपालिटीचो आनी कुट्टीचो ह्या सिवरेज प्रकल्पा फाटल्यान आसा. वयल्या सगळ्या लोकांक म्हजी विनंती, त्यांनी लिडर कुशीन दवरचे. पंचायती त्यांची लिडर धरची. तांचो पंचायत मनीस हो नाका आशिल्ले जे लिडर जाल्या, पडेन उमेदवार बी आशिल्ले ते जावपाक सोदता, तांकां कुशीन दवरचे. तांणी आमचे कडेन येवचे, तांकां सगळ्यो गोश्टी एक्सप्लेन करून दाखयता. न्हंयांचें राष्ट्रीयकरण खंय जावकूच जाय. रिवर नॅशनलायजेशन जावपाक जाय. रिवर नॅशनलायजेशन जावपाची गरज ना. रिवर नॅशनलायजेशन आमी कित्याक करता, आमकां फंड्स जाय ना. आतां आमी हायवे आसा, हायवे आर नॅशनल हायवे. दॅट डज नॉट मीन नॅशनलायजेशन. हायवेक आमी आज कितले फंड हाडले? जवळ जवळ 20,000 कोटी हाडले. रिवर जर आमी डेव्हलप केले आसा जाल्यार 20,000 ते 25,000 कोटी येता. नेर्लो ब्रिजार सांजचे वचा आनी उबे रावा आनी पळया, नदी नाच सगळी पुरवल्या. आतां हे जर आमकां सेंट्रल गव्हर्नमेंट काडून दिता तातूंत फायदो कोणाचो? प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. गोंयकारांनी नातलांचे तयारीक नेट लायला. नातलांचो केक डिसेंबरांत बेक करपाचो असल्यार ताची तयारी म्हयनो 2 म्हयने पयलींच सुरू करची पडटा. चडशीं हॉटेलां नातलांच्या केकाची ड्राय फ्रुट्स आतांच मिक्स करून स्टोर करून दवरतात. ड्राय फ्रुट्सां बरोबर मसाले आनी रम, ब्रँडी असल्यो गजाली मिक्स करतात. पळयात नातलांच्या केकाची तयारी. One, two, and three. We included all our guests, all our staff members who are almost like family to us. So it's always a family event, you know, cake mixing or getting ready for the festive season, getting ready for Christmas is a very festive, joyous occasion where we mix the dry fruits with the spices and the alcohol. So it's like a big celebration getting ready for the festive season. Everybody together. We had more than 50 kilos of dry fruits, more than 50 liters of alcohol and wine that was poured into it, so that this dry fruit makes a rich, very royal mixture, gets ready in the next 30-35 days and ready for the Christmas season, ready for Christmas cake that we are going to bake and steam. If we bake it, it's pudding, or rather if we steam it, it's pudding. If we bake it, it's a Christmas cake. That's really interesting, like
these pieces of cake and everyone is communicating with each other. And you know, the music is really funny. I like that. This is at Baywatch Resort. This is the 11th year we are doing the cake mixing ceremony. Everybody is, as you can see, everybody is very happy and enjoy, and they for few people it's a lifetime experience. This is the best experience in my life, this cake mixing for Xmas. We enjoyed a lot, and it's pleasant experience to us. We are very happy being a part of this. We are celebrating our traditional Christmas cake mixing ceremony at Palmarina Resort. We have invited our in-house guests to join in the traditional Christmas cake mixing celebrations. We wish you all Merry Christmas and Happy New Year in advance. Give a break.